नमस्कार. आम्ही सध्या माऊस सत्तरी हांगासर आसा. तुमकां खबर आसतली की सत्तरी तालुक्यात उदकाचो अजूनय कितकेशेच गांवांत मेजर प्रॉब्लेम आसा आणि अजूनय तो सॉल्व जायना. सो हेकाच लागून आयज आमी हांगासर येयल्ले. आमी सध्या धर्मेच्या गांवांत जवळ जवळ फाटले 2 ते 3 दीस जाले उदक ना आमकां. उदकाचो खूब प्रॉब्लेम आसा. थोड्या घरांनी इवन पिवपाक पासून उदक ना अशी परिस्थिती आजच्या डेटीक आसा. आणि जेन्ना आमी हांगासर टँक भरल्या टाकयो भरल्या काय ना त्यो पळोवपाक गेले तेन्ना आमकां एक गजाल दिश्टी पडली. आणि ही गजाल आमकां ऑलरेडी एका मनशान 1 वर पयलीं सांगलेली की हांगासर मावशीचो जी टँक आसा ती भरल्या ओवरफ्लो जाला आणि हांगासर जवळ जवळ 1 वर जाले आतां हांगासर हे उदक चालू आसा हांगासर. आणि हे बंद करपाक हांगासर कोणूच ना. एक्चुअली हांगासरले जे वाल ऑपरेटर आसा त्या वाल ऑपरेटराची ड्युटी जी आसता ती धांक म्हाज्या अंदाजान काबार जाता अशें आमकां सोर्सिसां कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. ते आतां घरा गेला. हे जे आतां उदक हांगासर स्टार्ट आसा ते डाबोस वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्यान पंपिंग केला. पण तेंच्यांनी तितलो टायम आसता ते पंपिंग करून बंद करूंक जाय आसलें. सो हांगासर हे जे उदक आसा ते म्हाका दिसता हजारांनी लिटर जे आसा ते बेश्टे मातयेन गेल्ले आसा आणि वेस्ट जाल्ले आसा. एक्चुअली धर्मेगांवची आमची गजाल अशी आसा की डाबोसच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा वयल्यान जेन्ना उदक पंपिंग करता तेन्ना मदीं हांगा माऊस गांवांनी एक टँक आसा. ती टँक फूल केल्या उपरांत ते पंपिंग फुडें जाता आणि तेज्या उपरांत आमच्या गांवा वयर एक टँक आसा. तेज्या उपरांत मागीर तो ऑपरेट केल्या उपरांत आमच्या गांवाक उदीक मेळटा. सो आमच्या गांवांत सकयल जी टँक आसा ती फूल आसा, ही फूल आसा आणि ही जवळ जवळ 1 वर जालें, 1 ते 1.5 वर म्हाज्या अंदाजान जालें. हे उदक हांगासर ओवरफ्लो जाला आणि व्हांवत आसा. सो खंय ना खंय तरी कोऑर्डिनेशनान हेंच्या मिस्टेक जाता किंवा कोणाचें लक्ष ना जेणे करून हे इतले जे उदक आसा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे प्रोसेस केल्ले उदक आसा ते वेस्ट वयता आणि आमचे असले जे लोक आसा तांकां सदांच हो उदकाचो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा. सो आतां तुमकां दाखयता की उदक हें खरोखरच कितले वेस्ट जाता ते. सो ही जी टँक आसा ही टँक सगळ्यात व्हडली टँक आसा आणि ही टँक जेन्ना फूल जाता तेन्ना ह्या टँकाच्यान धर्म्या गांवाक फुडें आनी दाब्या गांवाक दोनूय कडेन वाल ऑपरेट केल्या उपरांत पंपिंग जाता हांगासून. सो तुमी म्हाज्या फाटल्यान हे पळोवंक शकता तुमी. हे तुम्ही पळोवंक शकतात की हे जे आता उदक जे आता हांगासर वेस्ट जाता जे उदक व्हांवता ते उदक डाबोस जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा न्ही ते वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्यान हे उदक पंपिंग केल्लें आसा. आणि मे बी खबर ना तांकां ते टँक भरला म्हणून तांकां खबर आसा काय ना ती. बट टँक ओवरफ्लो जाला आणि टँक ओवरफ्लो जावन हे सगळें उदीक जे आसा न्ही ते वेस्ट जाला. फुडें हांगा ही सायड जी आसा ती एक ओवरफ्लो थंयच्यान जाता. आणि जे ऑपरेटिंग स्टेशन आसा हे ऑपरेटिंग स्टेशन हांगच्यान जे उदक जाता तें झरम्याच्या गांवांत आणि दाब्याच्या गांवांक हांगच्यान उदक सप्लाय जाता. बट हांगासर जे वाल ऑपरेटर असतात ते वाल ऑपरेटर तांकां म्हाका दिसता रातची 10 मेरेन बी ड्युटी आसता तांकां आणि ते आपली ड्युटी ऑफ जाल्या उपरांत घरा वयतात. पण जे पंपिंग जे उदक जाता इश्यू कितें आसा की आमच्या धर्मे सारख्या गांवांत 2-2, 3-3 दीस उदक ना. सध्या एट प्रेझेंट परिस्थिती पळयशात जाल्यार
थोड्यांक पिवपाक फाल्यां सकाळी पासून उदक ना आणि अशा परिस्थितीन हे जे उदक हांगासर इतली वेस्ट जाता तो प्रॉब्लेम मिस्टेक कोणाची कांय कळना. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा वयल्यान जे पंपिंग करता उदक तें बंद करपाक कोण विसरला काय हांगासर कितें लिकेज जाला काय कोणाक कितें कसल्या गजालीची हांगासर पडलेलेच ना. कित्याक प्रॉब्लेम हो आसा तो आमच्या गांवांत एवरीडे फेस करचो पडटा आणि अशें जे उदक आसा जे प्रोसेस केल्ले उदक आसता हे पिवपाचें उदक आतां हे उदक अशें हेंच्या मिस्टेकीक लागून हजारांनी लिटर उदक वेस्ट वयता. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.